नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। टॅक्सीवाल्यांच्या इशूचेर मुख्यमंत्र्याची सोमारा दर्यादेग बेल्टांतल्या आमदार टॅक्सीवाल्याबरोबर बसका। मुख्यमंत्री म्हणटा मायल्स पट्टा सवाय लोक सातिस्वेट टॅक्सीवाल्यांनी हट्ट सोडचो। मान्सून बरोच उसरा सुरू जाल्ल्यान जून सोंपलो तरी धरणांनी उदकाची पातळी वर्सा परस अर्ध्यान सुदारना। साळावलेचे धरण 20%, अंजुणे भल्ला 10%च। 2022 मेरेन गोंयांत 150 मेगावॉट सौर उर्जा जावंक जाय तयार। मंत्रालयाची गोंयाक ऑर्द। गोंयाकडेन ना प्लान ना जाल्यार बाकीच्या राज्याकडच्यान सौर उर्जा विकती घेवपाची सक्ती। आणि पणजे चल्ला विचित्र प्रकार। तवनासांच्या टोळयेचो गाडयो आणि हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटींचेर दोळो। HSRP खंय फेक पैसे करपाचो प्रकार। पुलिशे कडेन आतां मेरेन 4-5 केशी। टॅक्सीवाल्यांचो इशू सोडवंक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सोमारा दर्यादेग बेल्टांतल्या आमदार आनी टॅक्सीवाल्याबरोबर एकठांय बसका घेता। मुख्यमंत्री म्हणटा सवाय रितीन टॅक्सी मेळिल्ल्यांक लोक गोवा मायल्साचेर सातिस्वेत। तरी पूण पारंपारीक टॅक्सीवाले आनी कांय मंत्री आमदारांनी मायल्सा आड आवाज काडिल्ल्यान सोमारची बसका। पारंपारीक टॅक्सीवाल्यांनी खंय ॲप सर्व्हिसीचो थोडो तरी अणभव घेवंक जाय आशिल्लो। गोवा मायल्स ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस सुरू जायत सावन टॅक्सीवाले आवाज काडपाक लागल्यात। कोस्टल बेल्टांतल्या आमदारांक घेवन सरकाराचेर प्रेशर हाडप चल्लां। टॅक्सीवाल्यांक मायल्साची ॲप सर्व्हिस नाका आनी सरकाराची नाका। तांकां कोणाचेच सकयल काम करपाचें ना। तरी पूण कितें तरी उपाय येता काय पळोवंक सोमारा बसका। बसकेक मध्यस्थ आमदार मायकल। तरी सुद्धा कन्सर्न MLA आणि कन्सर्न आमचे मिनिस्टर्स कोण ह्यो विशय परत परत काडटात, पण विरोधकांक विरोध करूंक जाय म्हणून काडटात। तांकांय आपयलें हांवें। सोमार दीस 12 वरांचेर मिटींग दवरल्या। ह्या सगळ्यांची कंबायन मिटींग घेवन विल कम टू द सोल्युशन। सरकार म्हणटा लोकांक गोवा मायल्स मानवता ती बंद करपाचो प्रश्नूच येना। पारंपारीक टॅक्सीवाले ॲपा खाला आयल्यार त्यांच्या बऱ्याकूच। गोंयचो टॅक्सी हो विशय जो आसा पळय न्ही, तो खरो म्हणजे गोवा मायल्स सुरू केल्या उपरांत बऱ्याचशा लोकांनी समाधान व्यक्त केलां। सामान्यांतल्या सामान्य लोक म्हणटा एकदम बरें जालें आनी लोकांक एफोर्डेबल टॅक्सी रेटान मेळपाक लागलेली आसा। बट तरी सुद्दां काही टॅक्सीकारांचे आमचे इश्यूज आसात जे पारंपारीक रित्या टॅक्सी चलयता। आमी तांकां सांगलां तुमी ऑनबोर्ड येयात। खरें म्हणजे तेंच्यांनी हो अनुभव घेवन पळोवपाक जाय आसलो। जे आतां ऑनबोर्ड आसात ते जवळपास त्यांच्या इन्कमा पेक्षा डबल इन्कम तांकां मेळोंक लागला। सोमारा 12 वरांचेर पर्वरी मंत्रालयांत टॅक्सीवाले आनी कोस्टल बेल्टांतल्या आमदारांची बसका दवरल्या। प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत। अंदू मान्सून बरोच उसरा सुरू जाल्ल्यान जून सोंपलो तरी धरणांनी उदकाच्या पातळीन अजून सरासरी गाठिल्ली ना। दर वर्सा जुलयाच्या सुरवातेक तुडूंब भरताली त्या धरणांनी जून सोंपलो तरी अजून तळ दिश्टी पडटा। आतां मेरेन साळावलीचें धरण 20% जाल्यार अंजुणचें धरण 10%च भरलां। धरणाच्या लेवल सरासरीच्या अर्ध्यान सुदारना। खासा रिपोर्ट। 6 जूनाक पावपाचो मान्सून 15 जूनाक पावलो। ते शिवाय 15 माया उपरांत सुरू जातालो तो उभाळाचो आनी मान्सून पूर्व पावस म्हणटा तो ना। हे 2-4 दीस सोडल्यार पावसाक नेट म्हणटा तो ना। जूनात 35 इंचाक तेंकतालो तो पावस 27 इंचाचेर पावलो। 20% उणाव। परिणाम धरणाच्या उदकाचेर जाला। जुलय लागलो तरी उदकाचे लेवल अजून धरणाच्या तळाकूच। सद्याची परिस्थिती पळयात। साळावले धरणाचे लेवल 29 मिटरांचेर पावला। स्टोरेज 4607 हेक्टर मीटर, पोरू परस अर्द्यान कमी। हणजुणे धरणाचे लेवल 69 मिटरांचेर पावला। स्टोरेज 345 हेक्टर मीटर, पोरू परस 60% कमी। आमठाणे धरणाचे लेवल 45 मीटर, स्टोरेज 283 हेक्टर मीटर। पंचवाडी धरणाचे लेवल 20 मिटरांचेर पावला। स्टोरेज 143 हेक्टर मीटर, पोरू परस अर्द्यान कमी। चापोली धरणाचे लेवल 31 मिटरांचेर पावला। स्टोरेज 516 हेक्टर मीटर। पोरू जुलयाचे सुरवातेकूच ही धरणां तुडुंब भरून व्हांवतालीं। आता जुलय लागलो तरी साळावले आनी हणजुणेचे लेवल 10 आनी 20%चेरूच पावला। साळावले धरण 20% भरला, हणजुणे 10%, आमठाणे 47%, पंचवाडी 30% आनी चापोली 46%। ह्या 4-5 दिसांत पावसान नेट धरला तसोच उरल्यार धरणां भरूंक जुलय तरी वतलो। अंदू पावस सरासरी गाठचो ना म्हूण आदींच हवामान संस्थांचो अदमास। गोंयकारांक फुडल्या गिमांत साल्वार केल्यार पाणी अडवा पाणी जिरवानूच।
प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 2022 मेरेन गोंयांत 150 मेगावॉट सौर उर्जा तयार करची पडटली. अक्षय उर्जा मंत्रालयान गोंय सरकाराक ऑर्द काडल्या. सध्या गोंय सरकारा कडेन सौर उर्जा रूफटॉप घालपाक 200 अर्ज आयल्यात. सरकारान आतां मेरेन फक्त 40 पास केल्यात. बाकीचे अर्ज पेंडींग. गोंयांत सौर उर्जेचे टार्गेट गाठले ना जाल्यार दुसऱ्या राज्या कडच्यान सौर उर्जा विकती घेवपाची सक्ती. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी गोंयांत सौर उर्जा प्रकल्प आनी स्किमी हाताळटा. एके वटेन मोदी सरकार सौर उर्जेचे उपेग वाडोवचो म्हूण एकार एक फर्मान काडटा, जाल्यार गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी कडेन धड स्टाफूच ना. GADA has received almost 200 applications from different installers amounting to around 10 megawatts. So far, out of which 40 have been already connected, which is to around 3 megawatts. Now there is a RPO. MNRE has given guidelines to all the states, and Goa has got an RPO of 150 megawatts to be installed up to 2022. We have to reach about 20 megawatts by 1920 financial year. So we are hardly 6 months away. Not 6 months, around 9 months away. But we have just achieved 3 megawatts. So there is a huge scope. 10 megawatts applications are already received with GADA. During the election, especially now recently election, almost 45 days, the entire solar mission was dead because the nodal officers what we are having for south and north, they were also on election duty. There is no specific defined team of solar, but which is a very small team. We must have a dedicated team and a fatter team. We should have a fat team. We have to reach 150 megawatts by 2022. And as an association, as president of association, I would like to appeal to the government that just to avail or just to comply with the RPO of the MNRE, we should not buy solar power generation from other states. We have to manufacture it in Goa. In fact, town and country planning also should make a regulation that particular percentage of the power generation what you are having as a sanction load must compulsorily about 30% should be of solar. That will make a lot of difference. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण सरकार सध्या सौर उर्जा रूफ टॉपाचे अर्ज घेता. इतल्या मोठ्या प्रमाणात सौर उर्जा तयार करपाक सध्या तरी कसलोच प्लान ना. हे परिस्थितीत केंद्रान दिल्ले टार्गेट गोंय सरकाराक कशें गाठतलो हो मोठो प्रस्न. ना जाल्यार बोल्सांतले पयशे घालून दुसऱ्या राज्या कडल्यान सौर उर्जा सक्तीन विकती घेवपाचो गोंया मुखार एकूच पर्याय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा सावियो डायस. पणजे विचित्रूच प्रकार चालू जाला. तवणांसाची टोळी लोकांच्यो गाडयो डॅमेज करपाक लागल्यात. नंबर प्लास्टिक कसले तरी लिक्विड लावन फेड करतात आणि गाडी डॅमेज करतात. पणजे पोलिसां कडेन आतां मेरेन असल्यो 4-5 केसी आयल्यात. कर्म करतात आणि बरोबर HSRP फेक पयशे करपाचो प्रकार म्हणून नोट दवरून वतात. हे टोळयेक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी कोत्रे गेल्याश्यो दिसता. आमी पयर सांची मराठी फिल्म फेस्टिवलाक आयिल्ली हांगा. सो हांव भितर आयिल्लो. भितर म्हाका पार्किंग मेळूंक ना म्हणून हांवें भायर पार्क केल्ली जस्ट कला अकॅडमीच्या भायर भायल्या एडजसंट रोडार. सो हांगाच्यान आमी एक 10:30-11 सुमार भायर सरलीं तेन्ना पळयल्यार कोणे तरी गाडयेची फुडली आनी फाटली नंबर प्लेट डॅमेज केल्या. ताजेर एसीड काय कितें तरी मारलां आनी ती ओडून काडपाची ट्राय केल्ली. सो ताका लागून डॅमेज जाल्या आनी बंपर बॉनेट ताकाय डॅमेज जाला. पेंट सगळो हें जाला. ना तांणी सांगलें आमकां ऑलरेडी खंय तांचे कडेन असल्यो 3-4 केसीस आयल्यात हाजे पयलीं लास्ट 7 ते 10 दिसां भितर. आनी सेम प्रॉब्लम आसा. कोणाची तरी लोकांच्यो अश्योच नव्यो नंबर प्लेटी हें केल्या आनी थोड्या जाणांच्यो आय थिंक तांचो तो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी खातीर अशें म्हणून नोट मारता म्हणून सांगलां. आमच्या हाजेर कितें तरी पेपर लायिल्लो पूण तो क्लियरली विजिबल ना. पावस पडटालो त्या दिसा सो ताका लागून तो पेपर हें जाला आसतलो. नोट आशिल्लो ताजेर. नोट आशिल्लो म्हणजे पेपर आशिल्ले सायडीक लायिल्ले. गोंयचे आनी महाराष्ट्राचे नैसर्गिक नातें आसा. हेच गजालीक लागून फाटलो एक तप जालो. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल गोंयांत यशस्वी जाला. 12व्या गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्याक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. समारोप सुवाळ्याक मराठी फिल्म उद्देगांतल्या कांय कलाकारांचो भोवमान जालो.
आमचा मेन थीमच आहे की आम्ही असं त्यांना म्हणजे जाणीव करून देतच नाही की आम्ही इकडे ऑर्गनायझर आणि तुम्ही पाहुणे आहेत तसं. ते म्हणजे त्यांना ते वाटतं की आपला हक्काचा हा चित्रपट आहे आणि हक्काने ते मला फोन करतात की अरे कधी होणार तुमचा माझा चित्रपट आहे, असायलाच पाहिजे तुमच्या चित्रपट, नाही तर आम्हाला वाटत नाही का चित्रपट सक्सेसफुल. म्हणजे ह्या तऱ्हेने खेळीमेळीचं वातावरण निर्माण केलं या फेस्टिवलने. दुनियादार इकडे प्रीमियर झाला म्हणजे त्याने हट्टाने मला सांगितलं नाही मग इकडेच व्हायलाच पाहिजे. आणि तो तुम्हाला माहीत आहे की दुनियादारी म्हणजे सर्वात मोठा आफ्टर सैराट जास्त गल्ला त्याने चालवला. आणि बाकीचे असे कितीतरी फिल्म, आता वेलकम होम गेल्या वर्षी हे प्रीमियर केलं होतं, त्याच्या अगोदर 2-3 अजून प्लस मोठमोठे फिल्म इकडे पोस्टर रिलीज आणि लॉन्च करायला पण येतात. फॉर एक्झाम्पल संजय लीला बन्सालीनं आपला हे केला. आता काल सुभाष घाईना म्हणाले की नाही मला इकडेच लॉन्च करायचं आहे. सो त्यांना असं वाटतं की गोवा फिल्म फेस्टिवल एक लक्की आपल्यासाठी आणि ठरला आहे सगळ्यांना. असे कार्यक्रम गोव्यात होतात. इफ्फीसारखा मोठा कार्यक्रम इथं होतो, परंतु गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव एक वेगळ्या अर्थानं, कारण गोव्याचं आणि महाराष्ट्राचं मराठीचं एक नातंच वेगळं आहे. हे नातं नैसर्गिक आहे, कुठेतरी व्यवसायाच्या निमित्ताने अन्यायाने जोडलेलं नातं नाही, ते एक वेगळं नातं आहे. आणि अशा या नात्यामुळे हा महोत्सव चांगल्या पद्धतीने इथं होत आहे. एक तप गेली 12 वर्षे सतत उत्तम प्रकारे हा कार्यक्रम करून घेणे हे सुद्धा एक कठीण तसं काम असतं. परंतु जेव्हा मनात जेव्हा एक हा महोत्सव झाला पाहिजे अशा पद्धतीनं आणि कुठलाही कोणाचाही आधार न घेता, म्हणजे मी सुद्धा म्हणेल सरकार येतात जातात, परंतु सरकारी याच्या अनुदानाची सुद्धा कुठंतरी हे न करता हा महोत्सव यशस्वीपणे पार पडणे हे मोठं काम हे विल्सन वर्ल्ड करत आहे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पणजे क्रांती सर्कलाचे सोबितीकरण चल्ला. हिरा पेट्रोल पंपाकडचो कंपोस्टिंग केल्लो मिक्स कोयर सर्कला वयले मातयेत पुरपाचें काम आयतारा चालू आशिल्लें. बारीकसाणेन पळोवंक गेल्यार कोयरात प्लास्टिकच्यो बाटल्यो, पिशव्यो, तरेतरेचो कोयर. आमच्या विजेक पळोवन कामगारान प्लास्टिक काडूंक सुरू केलें. मिक्स गार्बेजीचो विलो लावंक प्लांट नाशिल्ल्यान कंपोस्टिंगात पणजे पालिकेची घडये नवी क्रांती. तेन्नाच्या सरकाराच्या चुकीच्या गजालीक लागून लोकांची भाटां भेसां काबार जातात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. तेन्नाच्या सरकारांनी रानां वाठारांनी घे म्हणून आकेशिया लावंक लायली. आकेशियाच्या लागवडींत जमीन इबाड जाता, थंय कांयच वयर सरना. रानवटी जनावरांक पालो मेळना जाल्ल्यान ती गांवांनी येवंक लागल्यात. आतां ह्या फुडें रानां खातें खंय फळझाडांच लायतले. गव्हर्मेंट म्हणजे पहिली 10 वर्सां पयलीं एक रॉंग डिसिजन जावन आकाशिया प्लांटेशन हे मोठ्या प्रमाणात जंगलान जाल्ल्या कारणान आज जंगलांतले सगळे म्हणजे मागीर ते आमी म्हणटात सगळीं जनावरां, माकड आसूनी किंवा डुकर आसूनी कोले आसूं, हे सगळे आतां लोकांच्या शेतांनी आनी कुळागरांनी येवपाक लागल्या. सगळीं नाशाडी जावपाक लागल्या, कारण तांकां थंयसर खावपाक कांयच उरलें ना. त्या खातीर फ्रूट बेरिंग ट्रीज म्हणजे चिचो आसतले, जांबळां आसतले, आंबे आसतले, हाज्या पद्दतीची रानटी झाडां जी आसा ती जंगलांनी सुद्दां लावप ही अत्यंत गरजेची आसा. तेजी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स हांवें फॉरेस्टाक दिल्ले आसा, तांच्यानी A40 ते लावपाक सुरू केल्ले आसा. A40 हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की फ्रूट बेरिंग ट्रीज ज्यो आसा आनी मेडिसिनल प्लांट्स ही मोठ्या प्रमाणात लोकांक दिवची. मेडिसिनल प्लांट्स ही ज्या निमित्तान आमी कडुलिंबू आसतलो किंवा ते मागीर वडाचें झाड आसूं, ही झाडां जो पर्यंत आमी मोठ्या प्रमाणात लावप ही अत्यंत गरजेची आसा. आनी अशाच पद्दतीची मेडिसिनल प्लांट ही आमी हांगासर 1 तारखे दिसा आमचो PCCF आनी बाकीचे सगळे त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर येतले. ही झाडां गोंयभरच्या लोकांक सुद्दां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट त्या आमदारांक त्यांच्या मतदारसंघात अवेलेबल करून दिता म्हणून सांगता. कुंकळीचो सीट येता ते विधानसभा वेंचणुकेक काडटलेच गोवा फॉरवर्डाक विश्वास. गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट 6 ते 7 हजारांची लीड काडटा म्हणून दावो. युरी आलेमावाच्या फुडारपणा खाला गोवा फॉरवर्डान कुंकळी गोवा फॉरवर्डाचो ब्लॉक केला. आदलो पारोडेचो सरपंच ग्राबियल फेर्नांडीस ब्लॉकाचो अध्यक्ष. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो कुंकळी ब्लॉकाचो अध्यक्ष म्हणून आमी गाब्रियल फर्नांडीस जो एक्स सरपंच
पारोडा हाका आमी अपॉइंट करतात. तशेंच 8 वायस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर आणि 34 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स, 36 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स अशी ही कमिटी आसा. एक बरें दिसता की कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ही दिसान दीस स्ट्रॉंग जायत आसा आणि आमकां मातूय दुबाव ना की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी खंयच्याच परिस्थितीन 6 ते 7 हजारा कमी हातून आमी 6 ते 7 हजारा वयर मार्जिन धरून आमी जिखतले. आवर लीड विल नॉट बी लेस दॅन 6 to 7,000 इतली आमकां खात्री आसा. कारण आमची जी टीम आहा, जी आमची ब्लॉक कमिटी आसा, ही सगळे लोकल लिडरांची आसात. युरी बरोबर ताचो बापूय कुंकळचो आदलो मंत्री आमदार जोकी आलेमांव आशिल्लो. I'm happy to say that I think there are less fluctuations beginning in Kunkolim. This work has already started. The then Power Minister, Honorable Pandurang Madkekar, was on record that not a single proposal was received by the local MLA. Apart from this, one major issue that we took up was the state highway SH8 denotification and our heritage village in Chandon. There are serious illegalities happening in the village of Paroda due to nexus of land mafia and local representatives. Large scale development of plots in paddy fields is taking shape and huge influx of migrants is happening. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोवा रेनबो ट्रस्टान कळंगुटे तृतीय पत्त्याक लागून खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. जून म्हयनो LGBT प्रायड म्हयनो म्हणून मनयतात. I'm Smita Vijay and this is our restaurant, Ripples Gastropub. We felt that having an event like this, for the Pride community is the best way to showcase that love has no boundaries. Okay, so June being the Pride month, we really wanted to be associated with this noble cause. So Zomato has kind of curated this event. My dear colleague Akshay has kind of conceptualized this with the global partners like Ripples Restaurant. And we functioning in Goa from last 8 months. We are looking forward to organize such more noble cause, not only with the LGBT community but through other events also to do with pet or anything that we can come across. It is about bringing communities together, and we, as a brand, we believe in inclusivity, and this was a perfect platform to celebrate the Pride Month. It is really, really nice for us to associate with the event. As you all know, June is celebrated as the Pride Month all over the world. And so this year in Goa, we have started this thing that we also want to celebrate it with them in June. So this is like, a welcoming hand for the LGBTQ in Goa to come out to celebrate about their existence, to tell people it's okay. Making a comfortable space where people from community and the allies from outside community can just have fun together in one place. You cannot just be in the closet all the time and say I don't match with them or I'm a bit different from them. You've got to learn how to blend in with people. You've got to throw your colors out and join in the crowd. Exactly. That's about it. We believe in inclusivity, and this was one step where we could come in all together and get LGBTQ over here, because these kind of events usually never happens in Goa. Across the states, yes, it is pretty easy to have this kind of event, but in Goa, something we wanted to have a platform maybe for these people to come and get together and have this event. धारबांदोडा आंबे धुलय न्हंयवेल्या पुलाचें काम नेटान चल्लां. फुडलो पावस मेरेन पूल तयार आसतलो. मात सध्या न्हंयतलो पोन्नो पोनेळ पिड्ड्यार जाला. तातूंत उदक भरता. पूल जाय मेरेन एकतर भुरग्यांक हार्डवर करपाक नवो पोनेळ दिवचो, ना जाल्यार गांवांतल्या भुरग्यांक शाळेंत यो वच करूंक गाडयेची वेवस्था करची म्हणून लोक मागता. आंबे धुलयचो पूल तयार जायत आयला. फाटली कितलीशींच वर्सां लोक थंय पूल मागतालो. गांवचो वळसो आनी पायपीट वांटूंक उटंगाराच्या पावसाच्या हुंवारांत ल्हान ल्हान शाळेची भुरगीं व्हड्यान जीव मुठीत धरून शाळेक यो वच करतात ते आंगार कांटो हाडपी चित्र प्रुडंटानूय कितलेशेच फावट दाखयलां. सध्या थंयचो पोनेळ पेड्ड्यार जाला. पूल उबो जाय मेरेन लोकांक पोनेळ जाय.
नाजाल्यार गांवच्या भुरग्यांक शाळा स्कुलांनी हाड व्हर करूंक गाडयेची व्यवस्था. पयलीं कोणी आमगेलो पाठ जाला आतां कशें हें करपाचें कशी आमकां तरी वाट करून मातशी दिया भुरग्यांक लागून बेगीन जावनी फूल. आतां स्कुलाचें काम जोरान चालू आसा. जोरान करता ते तिवसान आनी सकाळ म्हणून सामकें चालू आहा. हो एक पावसाळो तुमकां म्हाका त्रास पडटले दिसता भुरग्यांक लागून. करता न्हू ते पळोवया जालें जालें कितें करतले पावसान आतां तर पावस तरी बरो लागलो ना आमच्या फारारूच जालें सगळें. आतां हें करून कितें म्हणून सांगून तूं हे आमच्या गांवांत न्हू आतां हे जाय पोंदळ जायत न्हू 5 जाणां भुरगीं हांव हितून मामागे आपल्या शिकोंक आसा आनी उरलेलीं भुरगीं हांगा शिकता पूण एक थोड्यांक प्रॉब्लेम आसा थोडीं घरा कडेन उरता तेंचे बापूय कामाक वयता थोड्यांचे घरा कडेन आसा ते पायता कशें करून आनी थोड्यांची आसा घराट. आनी अशें कितले पयस पडटा तुमकां भायल्यान वयचें पडटा. 8 किलोमिटर आसा भायल्यान वयतलो जाल्यार आनी भायल्यान वचूंक आमकां त्रास न्हू तेका रस्तो सारको ना मेन म्हणल्यार पावस पडटा 2 व्हिलरान भुरगीं भिजता. स्कुलाची बस येना काय ना. आमच्या आमदारान हांगसर स्कुलाचें बरे तरेन काम चल्लेलें आमदारचे हितून परिश्रमान हांगा बरें काम चल्लेलें आसा आनी हो आमदार खरेंच आमकां अभिनंदनाक पात्र आसा. आतां पावस पडलो म्हणटकीर आमची न्हंय भरली म्हणटकीर आतां खूब आमचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. प्रॉब्लम म्हणजे आमचे पयलींचे जे व्हडें आसलें त्या व्हडें आमचे खूब पिड्यार जाल्लें आसा ते आतां उदकान घालपाक मेळना. त्या खातीर आमची जी भुरगीं आसा स्कुलाची जावं बालवाडीची तांकां आमकां पयसुल्यान पावचें पडटा. पायता आसतना खूब प्रॉब्लम जाता की स्कुलाची ज्यो बसी आसा त्यो सुद्दां ह्या रस्त्यान येवपाक खूब कटकटी करता. म्हणजे येना सगळं जे जंक्शन आहा धुल्लय आनी आंब्या येवपाचें त्या जंक्शनार 1 किलोमिटरसान भुरग्यांक ते सोडटात आनी थंयसरल्यान भुरग्यांक चलत येवचें पडटा. त्या खातीर आतां पर्यायी वेवस्था म्हणून कितें तरी ह्या भुरग्यांक व्हरपा खातीर आमी एक कितें तरी करचें म्हणजे ह्या भुरग्यांक ह्या वर्सा तरी मागीर आमकां फूल जाता ही आमकां सामकी खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बांबोळी स्टेडियमार पहिली बायलांची राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स सर्त आयतारा सोंपली. देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान टिमी आयिल्ल्यो. 84 वर्साची गोंयची एथलीट मारिया अल्मेदा सर्तीत वांटेकार जाल्ली. सगळ्या बरोबर तिणें हे सर्तीत कॉम्पिटिशनूच दाखयलें. राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स सर्तीची कांय खिणचित्रां. और इसी के साथ ही ये दौड़ शुरू हो चुकी है. बहुत ही खूबसूरत 4 गुना 100 मीटर बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लगे बिल्कुल हवा को चीरते हुए एकदम बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया. तीसरा नंबर बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत बहुत ही रोमांचकारी दर्शनीय कॉम्बिनेशन चारों ही पिलर में फायदा होगा बहुत बढ़िया. बहुत मुश्किल होगा Come on, madam. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबऱ्यो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.